Servis våra ekliga seva Saslan saslan om man tukar Servis våra ekliga seva Saslan saslan om man tukar बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सगळे तरेच्या आडखळीमध्ये बऱ्या जिविता वरवीं अडचण्यामध्ये बसून बऱ्या जिविता वरवीं जेजूक आमी गोवाय दिवंक क्रिस्ती भावार्थी कशी बऱ्या करण्या वरवीं आमी जिवंक ही पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां आदार मागुया. आज जावन किरीत भाशेन लावदातो सी हें सातोळें भेटयलेलें आसा. पाप साहिबाचो हुस्को सोयंबास खातीर सृश्टी आनी सोयम आमी राखूंक आनी सांबाळूंक देखून हें सातोळें सृश्टी खातीर नेचर हाचे खातीर भेटयलेलें आसा. देखून बरे भाशेन सोयंबाचो सृश्टीचो आमी उपयोग करुया आनी बरे भाशेन हें राखूंक सांबाळूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पत्की सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केले. ओ म्हजो अपराध O म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या Kakutku Somya kakutku Krista kakutku Krista kakutku Somya kakutku प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. तरेतरेची आमची इंतेन्सांवां आसात. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. आमी तांचे खातीर मागतले म्हणून सांगला. पिडेक लागून ही पेस पिडा जी आसा ताचे खातीर कश्टवतल्या भावां भयणांचो उगडास करुया. मोगान आपुरबायेन तांची सेवा करतली जायतीं भावां भयणां आसात. तांचे खातीर मागुया. 2 दीस मनयतात काजाराचे ओरोस मनयतात तांकां मागण्यांत दवरुया. जी आमची भावां भयणां मोरून गेलोलीं आसात तांचो उगडास करुया. ताचे भायर जायतें आमचें कितें मागचें आसा तें सगळें ह्या वेळार गुप्ती ओगेपणान बापा फुड्यान दवरुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सुर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून उमोर जीण जोडूंक आमकां ताण दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावूं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सिरिया आनी सिलिसियातावन पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो.
थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रेक. लिस्ट्रेन आनी इकोनियेंत भावार्थी भाव भयणां तिमोथाचें बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बराबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतल्या जुदेवां पासत ताणें तांची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रेक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारांत शार भोंवतना जेरुसाल्याक 2 दुतांनी जाणट्यांनी थाराव घेतलेले तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोन गेली. देवाचें उतर आसियेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले देखून ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले. एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलो, ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयले उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक तांणी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण तांकां तावें जालें. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोदगितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार म्हणुया. ताळयो. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोसणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विश्वासान येतो ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो ताचे मुखार या. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो देव कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणाक उरतो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणगेक तो विस्वासी म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. क्रिस्ता बरी तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटच स्वर्गीचे वस्तूंचेर जावन तुमच्या ओतरेक तुमी स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोयमान तुका सुमया.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचें सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वागांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या पफमरेनो आयची दोनी वाचपां आमकां आडखळी मोदें पासून ओडचण्या मोदें पासून आमी क्रिस्तांक बऱ्या करण्या वरवीं बऱ्या जिविता वरवीं आमी गोवाय दिवंक दोनी वाचपां आपयता. पयल्या वाचपान दोन मृतांच्या इतिहासांतल्या वाचपान आमकां थंयसर पावलो वेगवेगळ्या गांवांनी वेता, वेगवेगळ्या शारांनी वेता आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगट्टा ही खबर आमकां मेळटा. आनी ताचे बरोबर पावलो आपल्या बरोबर दुसऱ्या भावार्थ्यांक घेवन वेता. बार्नबासान आपल्या सांगाता घेवन तो वेता आनी वेगवेगळे गांवांनी शारांनी वचून लोकांनी भावार्थाक वेंग मारची हाचो उगडास हे पयले वाचप करता. आनी बाबा म्हणून पावलो न्हूच फकत बार्नबासा बरोबर पूण पवित्र पुस्तकाचे जाणार सांगता ते भाशेन लुकासूय बी बाकियांत लोक तोय बी पावलोक सांगात करता ताच्या ह्या मिशनरी वावरांत मिशनरी जर्नीज. कित्याक हाचे पयले वाचपाच्या शेवटाक अशीं उतरां आमकां मेळटात. तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण थावें जालें. जेन्ना आमकां हें उतर थंयसर आसा तेन्ना जाणार सांगतात बाकियांत पावलो लुकासा बरोबर आनी बार्नबासा बरोबर थंयसर वेगवेगळ्या शारांनी वेगवेगळ्या देशांनी वचून तो जेजूक परगटूंक लागलो. पयलें वाचप आमकां उगडास करता. थोड्या गांवांनी शारांनी ते गेले पूण थंयसर आडखळ तांकां आयली. पवित्र आत्मो तांकां सुचयता ते भाशेन त्या शारांत थावन ते दुसऱ्या शारान आनी दुसऱ्या गांवांन वेता. पूण आडखळी पासून आयल्यो म्हूण तांणी ह्या वावराक बोंदी केली ना, बोन हो वावर दवरलो ना. पूण आडखळी वेळार पासून ताणें जाता ते भाशेन क्रिस्ताक गोवाय दिली. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजू आपल्या शिसांक उगडास करून म्हणटा संवसार तुमकां जोडटलो, कित्याक म्हाकाय बी हो संवसार जोडला. कित्याक तुमी म्हजे फाटलावदार, कित्याक तुमी तुमच्या जिविता वरवीं म्हाका गोवाय दितात. क्रिस्ती भावार्थी तुमी आनी ह्या पासत संवसार तुमकां जोडटलो. संवसार तुमकां मानून घेवचो ना. आडकोळी कसो तुमचें हें जिवीत जिवंक धाडटलो, आडकोळी कश्यो तुमचें जिवीत जिवंक घालतलो. भिवू नाका, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. म्हज्या नांवान तुमी फुडें सरात, कित्याक हो संवसार म्हाका जोडला आनी तुमकांय बी तो जोडटलो. कित्या पासून संवसार तुमकां जोडटलो काय? बाबा म्हणून ह्या उतराचो जबाब आयची वाचपांत शुभ वर्तमानांतूच आमकां मेळटा. कित्याक शेवटाचे वळीन जेजू म्हणटा ती अशें करतात कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. एके भाशेन ह्या लोकांक बाप कोण, बापाचो पूत जेजू कोण हांची तांकां ओळख ना. आनी ओळख ना देखून नेणारपणान ओळख ना देखून ती तुमकां जोडटात. दुसरें कारण संवसार तुमकां जोडूंक आमकां जोडूंक म्हळ्यार कित्याक संवसार दिता ती तत्वां प्रिंसिपल वॅल्यूज एके भाशेचे. पूण तुमी म्हजो पाटलाव करता ते तुमी म्हजे शीस तुमचे तत्वां मुल्यां दुसरेच भाशेची. आनी ह्या पासून संवसारी मुल्यां आनी म्हजी क्रिस्ताची तत्वां हांचे मदें एके भाशेन झगडीं कशीं जातात. दे आर ऑपोजिट्स, उरफाटी ती. कित्याक संवसार एके भाशेचें जिवीत दाखयता जाल्यार म्हजें जिवीत दुसरे भाशेचें. आनी ह्या पासून तुमी हांव दाखयता तें जिवीत जियेतात देखून संवसार तें मानून घेवंक चुकता. आनी ह्या पासून संवसार तुमकां जोडटा. जेजूची उतरां, जेजूची शिकवण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत. पूण आखरेक बाबा म्हणून क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं बऱ्या जिविता वरवीं ताका आमी गोवाय दिवंक जेजू आमकां
आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आपयता. आडखळी वेळार, गोश्टां वेळार, अडचणी वेळार पासून आमी जाता ते भाशेन बऱ्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आनी क्रिस्ताकूच चिटकून रावून ताकाच गोवाय दितली मनशां आमकां कर म्हूण हे पवित्र मिस्साचे पिठेन मागुया. भेटवणीच्या वेळार गावया मातयेचे भांगार करूं C24 पान 38, C24 पेज 38. 마디제 바가르고루 쇼다이도에 가츠드라 마디둘람 지지리 바가르고르 비드라면 도야라 바바 보티보라 기고랄게 지비다치 뜨거웠다 암체워라 뜨거웠다 म्हज्या भवमरेनुये म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुत्रिदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्मीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सूर धोलभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण ससूंकवेचे आदी ताणें उडो घेतली. तुका दिन वासून तो मोड तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut porgotiam, Jesu melo, Jesu ciwon sala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रिथमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरांक मरून गेल्ल्यान वर्शीक दीस पालटल्यान तुजी तांची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांत ती तुवें आपोवन व्हेली जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची घराघरांनी रावन हे मिसा भिटेन मांडून घेतिल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भवमरीनो देवान आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. आडखुणी वेळार ओडसुणे वेळार पासून देवान आमकां आपलो आदार दिला आनी दीत आसा. बऱ्या जिविता वरवीं ताका आमी गोवाय दिवंक तो आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आदारान भरता. देवाचो सांगात आमकां फावो जालेल्या खातीर ताचो आदार आमकां मेळ्ळल्या खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमुनियांचे मागणी. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक पडटा. तुजे सोशिलो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमीन. ओतम्या मोच्या गायन कर. D304 565 D34 पेज 65. Otmia moja gayoko ushagairulaso moje vitor chieta mozodiu moje vitor chieta mozodiu कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतेचे मागणे. सोरपदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पिकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखद घडून हाडो. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवन सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबाड थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो.
तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता, आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्याळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोस निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. शेवटाचे गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां बोरी हांव चिंतून सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, पोंदाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, पोंदाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू,